मंगलम मधुसूदनः मंगलम देवकीपुत्रः मंगलम गरुडध्वजः श्रीरामं हनुमत्सेव्यं श्रीकृष्णं भीमसेवितं श्रीव्यासं श्रीमदानन्दतीर्थसंसेवितं भजे। ब्रह्मान्ताः गुरवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रेयःपतिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्मजन्म। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। आजचे दिवस अत्यंत महत्वाचे दिवस। धार्मिकरित्या आजच्या दिवसाक मुक्कोटी द्वादशी म्हणून आम्ही सांगताची। आजी खाली स्वामीला आशीर्वाद नाही, मुक्कोटी देवाला वेगच आशीर्वाद नाही सापडले। आता कसं की मला ह्या बरे रीतीत चळून घेऊन वचका बेंगलोर अंतू नाईस रोड म्हणून गेला असा नाईस वत असा भटकळ अंतू नाईस ऑटोमेशन असा ते नाईस रीतीर वचका किती की म्हणाली अडचण येऊचे ना जरी पैशाची अडचण येताले ना लोकांना अडचण येताले टेक्नॉलॉजीची अडचण येताले ह्या उठूची सांभाळसून गेलो खर्च तसले एक जबाबदारी हांगे एक संस्थेक असा। आमगे म्हालगड स्वामी केन्नाय सांगताशिले संस्थे उभारचे वेळ लागना किंतु चलून वताना मस्तीतले कष्ट येता तातून संस्था आरंभ करताना पहिला आलोचन करतात म्हाका मुखारी चलून व्हरचे जाता की ना म्हणून कित्याक की म्हणजे स्टार्टअप कंपनीज मस्त येताची किंतु ते मुखार चलून व्हरचे जात की ना पार्टनरशिप करचे ना एम्प्लॉईज कडच्यान तांगेले बॉन्ड भरून घेवचे कडे बॉन्ड भरून घेवन 6 महिन्यापर्यंत पगार दिवचे कडे तांगेले समज चलना जाल्यार फुडें ते बॉन्ड रिटर्न करना उरचे ना सॅलरी पे करना उरचे मस्तीतले बेंगलोरांतू आता पळोवचेक मेळटा। त्या निमित्तान आमकां एक कसन की म्हळ्यार दिस इज अ स्टार्टअप कंपनी आता चाल जाल्या मात्र बट आमकां स्टार्टअप कंपनी किंता चड महत्वाचे कसन की म्हळ्यार भटकळचे चवडून भटकळांत उरता म्हण पळया ते महत्वाचे। कंपनी नावापुरती स्टार्टअप कंपनी किंतु आमगेल म्हालगड्यांनी कसन स्टार्ट केलें ते एंड जाता आसा। आमगेल म्हालगड्यांनी शालिग्रामा पूजा केले, आमगेल म्हालगडे प्रवचन करता आशिल्ले, आमगेल म्हालगडे प्रत्येक उत्सवान सहभाग जाता आशिल्ले। जे म्हालगड्यान स्टार्ट केले त्यात एंड जाता आसा। एंड कितें जाता आसा की म्हळ्यार हांगा चवडूं बेंगलोर वता आसा उत्सवा सहभागी नाची, शालिग्रामा पूजा करनाची ना जाल्यार प्रवचन इत्यादी आयकुचे तांकां समय ना सो त्या उठू एंड जाता आसा। किंतु आता हांगा स्टार्टअप कंपनी स्टार्ट केले निमित्तान आमगेल म्हालगड्यान कसन स्टार्ट केले ते परतून स्टार्ट जावचेक एक अवकाश ह्या संस्थे गोरमेंट दिता आसा। फाल्यां भटकळचे चोडू हांगूच असले रे शनिवार आयतार उत्सवाक हेची नाईस ऑटोमेशनांत आशिल्ले तशें चोडू परतून आमकां उत्सवाक की भजने की नाजाल्यार प्रत्येक कार्याक आमगे लागीं उरता। आज कोणे तरी विचारले आस्ती खंयचे बरे आस्ती खंयचे घर की बंगले की कसन की आमगेल चोडू आमगे लागीं उरले हेची व्हड आस्ती व्हड आस्ती आज खंयचे ना। आता सांगले की जनसंख्या पहिले इतले ते कमी जायत आयले चवडू आजी एकल्यान खोणखी एकल्यान सांगले महानुभाव म्हणून मस्त लोक आशिल्ले आमगेले तुम्ही पळयल्या महात्मा गांधी आसाची, विवेकानंद आसाची, B.R. आंबेडकर आसाची, अब्दुल कलाम आसाची, असं मस्त महनीय लोक आसाचे। जर तांगेल तुम्ही जर पळयले तांगेल फॅमिलीन पळयले गांधीजी तांगेले कुटुंबांतू 14वे चल्लो 14ನೇ संतान तसं 14ನೇ संतान तो एक महानुभाव झाला। अब्दुल कलाम कितकी संतानांतू 9वे संतान 9th संतान
तो अब्दुल कलामान. विवेकानंद 10 चेडवांतू 6वी संतान तो विवेकानंद. BR अंबेडकर बेचे 14 संतानांतू तांगेल खंचकी एक संतान. आजकल हम दो हमारे दो मळकुड्याला महानुभाव जन्मायोचेच कमी झाले म्हणजे नो सांगता सच. अर्थात तात्पर्य कसं की म्हणाली दोन्ही लोक आता 14 तो 2 तरी महानुभाव येत आले नाही. आम सांगचे तात्पर्य कसं की म्हणाली जर त्या पहिल्याच्या आता भगत सिंग असाची मस्त लोक असाची की पहिले संतान इतलं शिल की म्हणाली पण 1 2 3 आले विचार 1 2 3 लोकांना शक्ती आमगेल्या संपूर्ण पडा. अब्दुल कलाम प्रेसिडेंट झाले. विवेकानंद तागेले एक स्पीच शिकागोन सांगेले ते फेमस झाले. महात्मा गांधी आज तागेले भावचित्र प्रत्येक नोटान तागेले भावचित्र असा प्रत्येक हंतू BR अंबेडकर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रियांबल तानी केले. आज तांगेलेची प्रियांबल आंदोलन आमगेले उठू चलत असा. सो पळया 14 संतान एक व्यक्ती निमित्तानं संपूर्ण देशाचे चित्रण विंगड जाऊन गेले. किंतु आज ही आमगेले ते विचार कसं नसा ते कुठची रेस्ट्रिक्शन करता असत. आता आजच्या दिवसाक महत्वाचं कसं की मला त्रयोदशी सर्व सिद्धा त्रयोदशी तिथीक आरंभ केले तसं. द्वादशी असा द्वादशी थोडे झाल्यानंतर त्रयोदशी आरंभ जाता. सर्व सिद्धा त्रयोदशी कसने त्रयोदशी तिथीक आरंभ केले कार्य ते सिद्ध जाता आमगेल सांगितलं जाता. आमगेल स्वाम्यानं आमगेल आश्रम दीक्षा त्रयोदशी तिथी केले. माघ शुद्ध त्रयोदशी तुमगेल्या मार्गशीर्ष शुद्ध त्रयोदशी आणि 24वे स्वामी 24 तारीखेची आज हंग पादार्पण करतात. आता विशेष जाऊन गेलो हे स्टार्टअप कंपनी बद्दल सांगता मिळेल. खाली एक कंपनी केल्यारी जायना किती की मिळाली. आताचे जनरेशन यंग जनरेशन प्रति 5-5 वर्षाक चेंज जाता असत. प्रति 5-5 वर्षाक चेंज. फॉर एन एक्झाम्पल सांगता एकलो ते पेपर आणताना एक लोकसनी येताच ते आम्ही केलो पण आमगेले प्रवचना जेव्हा खंय तरी आम्ही संग्रह आणि कोण घेतला तंतू एकल्यानं सांगले की एकलो फेसबुक आणता शिलो एकलो चल्लो वेगळे फेसबुक आणता येलो. आता तो फेसबुक आयन म्हण पुढे ना तागेल मालगड कोण असा पळय तांकां कळले की मागेल चलो फेसबुक आणता असा की मागेल भावाल चलो फेसबुक आणता असा. आता कसं जाता आता ताका हे दिसता मागेल्या मामा कळले मागेल हक्क कळले म्हाका तागेल कळले. सो तो कसं करता फेसबुक सोडता आणि तो इंस्टाग्रामा उडता. कित्याक म्हळ्यार तो उडयतना तागेल माम थंय उडील ना. तागेल माम थंय आसा थंय फेसबुकांत आसा. तातूंत तो कसं सांगता उठू लोक फेसबुकांत कसं पोस्ट करनाका उठू आता इंस्टाग्रामार पोस्ट कर. केन्ना तागेल माम हो आता फेसबुकांत कोणे येता ना आता उठू लोक इंस्टाग्राम तो फेसबुकांतल्यान खबर देवन तो इंस्टाग्रामाक येता. तो इंस्टाग्राम आयला फुडें कळतं की म्हळ्यार हागे होय हंता आसा म्हणून. आता तो तागेले प्रायव्हसी हे नाही जावका म्हणून फुडें 5 वर्ष जाल्यानंतर इंस्टाग्राम नाका तो स्नॅपचॅटार वळता. तो स्नॅपचॅटार गेले फुडें ना ते मामाक गोतना तो थंय उरता आनी कशें इंस्टाग्रामाक भोंवन चोरत करता कडेन आनी हे जाले तो थंय उरता. सो चवडो हालत कशी जाल्या यंगर जनरेशन हे जाले फेसबुकात चड काय हे करना. आता आनी खंयची केले त्या जाले आनी कशें केले आनी व्हॉट्सअप आयले आनी अशी फिरत बसलेच. कंपनी ही तशी जाल्या आमगे बेंगलोरांतू चवडो एक कंपनीक तांणी ऑनेस्टी दाखयनाची. तांगेले 2 वर्ष एक्सपिरियन्स घेवचे 3 वर्ष एक्सपिरियन्स घेवचे 5 वर्ष काम करचे कडे काम 5 वर्ष जाले नंतर आनी हांग तितले जॉब ना रे हांग तितले म्हाका प्रोग्रेस ना रे म्हणून आनी कंपनीक जंप करचे. थंय तो हांग 50,000 मेळटा थंय 65,000 मेळटा. त्या 15,000चे एक्स्ट्रा कसं मिळता ताचे कितें तो हे कंपनीसून आनी कंपनीक वता. 65,000 थंय गेलो 2 वर्ष थंय काम केलें आनी खंयची कंपनीत कोणकी फ्रेंडान सांगले आय एम गेटिंग 1 लाख सॅलरी पर मंथ कडे ताका दिसता
65,000 हांग वचकिंत तागेले कंपनी जॉइन करचे तो रेझ्युमी पेडता 5 वर्ष ह्या कंपनी तू 2 वर्ष ह्या कंपनी तू उठू जाऊन गेलो ताका थंय सिनियर मॅनेजर म्हणून ताका पोस्ट मेळता ताका 1 लाख पगार मेळचे चाल जाता सो कितले वर्षां तू एक 5-6 वर्षां भितरी तो कितले कंपनी चेंज करता म्हणून गोता ड्रेस तितले चेंज करता की ना म्हणून गोता बट कंपनी चेंज करता सो आता भटकळान तू नाईस ऑटोमेशन चाल केला कडे तो चाल खंय करता की म्हळ्यारी पैसे कितले मेळतास म्हाका 20,000 मेळता आसा बँगलोरा गेल्यारी 50,000 मेळता आसा खर्च निकाण गेले उरचे तितलेच बट एक प्रॉब्लेम कसा की म्हणाली भटकळांत नाईट लाईफ ना चौडवांक खरे सांगता सचल तुम्ही कसं नाही लेक्चर हाडना आम्ही चूक म्हणल्यारी हाडना बट नाईट लाईफ बँगलोरान गेल्यारी रात्री थंय खंय तर वच्चे जाता भायर फिरचे जाता होटोड मॉल आसा खंय वच्चे जाता PVR सिनेमा थिएटर आसा थंय वच्चे जाता आता न्यू इयर आयल्या उठलो वच्चे थंयची भटकळान कोण हांगा न्यू इयर कोण घेवन बसता हांगा केलं म्हळ्यार लाटी घेवन घेवन येताची हांगा करचे जातले तुमकां एन्जॉयमेंट मेळटलें ना बेंगलोरात तशें न्ही एन्जॉयमेंट करचेक मेळटा जॉब मेळटा जॉब हे कंपनी ना जाल्यार आनी कंपनी मेळटा हजारो कंपनी आसाची तातूंत तांकां चान्स मेळटा खंय तुमकां असले व्हडूट सिटींत गेल्यारी आज इन्फोसिस आसा फाल्यां TCS आसा फाल्यां कॅपजेमिनी आसा फाल्यां एक्सेंचर आसा तो फिरत बसता विप्रो अशी फिरत आसा आनी त्या सोडून गेलो ताका अवकाश आसा शेनवार आयतार म्हळ्यार मॉलाक गेलो आयतार म्हळ्यार थिएटराक गेलो आनी कडेन म्हळ्यार आनी खंय तरी गेलो सो ताका अवकाश मेळटा भटकळांत उरल्यारी बट आमगेर समाजाच्या लोकांक चवडवान हे उठूची त्याग करून गेलो आम्ही शनिवार आयतार आयल्यार वीर विठ्ठल मंदिरा वच्चे गोपाल कामाक्षी देवस्थाना वच्चे नागयक्षी देवस्थाना वच्चे रघुनाथ देवस्थाना वच्चे हे जर तांगेले मेन विचार असले धार्मिक प्रवृत्ती असल्यारी त्याने हे केलेले सक्सेस जाता किंतु आम्ही एक सांगता की म्हळ्यारी खाली एक केलं म्हळ्यारी जायना कित्याक म्हळ्यार ऑटोमेशन म्हणून सांगलें आता ऑटोमेशन सोडून आमगेले चवडू कॉमर्स फिल्डांत पैकी आसाची हांगा खंयचेची असले Amazon फ्लिपकार्ट असले डेटाबेस कसं नाही ना आता डेटाबेस क्रिएट करत असले आणि कसं नाही तरी एक जॉब का सो असं एक 10-15 कंपनी एक 15 ते 20 कंपनी जाल म्हळ्यारी ताका हे ना जाल्यारी आनी कंपनी तांकां जंप करेल त्या ना जाल्यार आनी खंत म्हळ्यार तो त्याची हांतू उरका ताणे भटकळ परिसरांतची हांगा उरता ताका जावपाक आमी सपोर्ट करचे आमी रेडी आसा शिरालिंतू लागी 3 एकर जमीन आसा ते 3 एकर जमीनांतू लागी 3 एकर जमीन म्हळ्यार लागी 12,000 स्क्वेअर मीटर जाता आणि स्क्वेअर फीट आला कितें लागी 1,50,000 स्क्वेअर फीट जाता 1,50,000 स्क्वेअर फीटांतू जर गव्हर्नमेंटान परमिशन दिले 5 लाख स्क्वेअर फीट पर्यंत बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन करचेक जाता आणि त्या 5 लाख बिल्डिंग स्क्वेअर फीट कन्स्ट्रक्शन जर थोडे म्हणून एक कंपनी जर घेतले एक आज हे एक ऑटोमेशन असा एक टेक्नॉलॉजी असा एक MCA MBA असल्यानी केल्ले लोकांक अवकाश मेळटा फाल्यां भटकळ एज्युकेशन ट्रस्ट असा ह्या उठू लोकांक कोलॅबोरेशन करून गेलो असल कसं नाही तरी आम्ही हांगा तयार केले म्हळ्यार बेंगलोरांत कशी लोक नाईट लाईफ आम्ही क्रिएट करचे जायना ते आमी आमगे ह्या करच्या वता आम्ही हे मात्र क्रिएट करता बाकी ते आमकां सांगच्या वता ते आनी त्या प्रवृत्ती दिवचे काही जायना कसं नाही पळोवचें घरांत तूं पळया तुमी बट तसल्यानी आमी अवकाश करून दिवचा बेंगलोरांत तशें सेम आमकां करून दी म्हळ्यार आमकां करचें जाय पगार आनी सेम दिवचे जाता पगार आनी आमी सेम दिवचे जाता बाकी कसं नाही तरी आमी व्यवस्था करून घेवन दिता आमगेले वयते थंय जाग आसा ते बरे कामाक वापराक येवंक म्हणून आमगेले इच्छा आशिल्ले पयर आमी पळोवंक गेले थंयच आमी उद्गार केले आमी जावका जाल्यार हांगा शिरालेंत IT पार्क जाल्यार करे तो म्हणून आमी सांगून घेवन आयले बट एक कशें की म्हळ्यार चवडवान हांगा उरता आमगेल पर्पस मेन IT न्ही आमगेल पर्पस मेन कशें की म्हळ्यार आमगेल चवडू आमगेले गांवांत उरता आमी अभिवृद्धी जावका गांव म्हणल्यार एक उद्देश दॅट इज दी मेन पर्पस IT पार्क करचे मेन पर्पस न्ही
IT करचे पर्पज तांगेले जीवनोपाय चल कामळ कितें तांकां कुटुंब आसा घर आसा आनी घरांत मस्तीतले धार्मीक कार्यक्रम उरता तांतू सहभाग जायना तांतू सहभाग उरका म्हण कितें आमी ते व्यवस्था करचे बीन आहा बाकी खंयचेय आनी करेक्ट आमी ते जाग आनी पळोवंक गेले आयले तेन्ना आमी उद्गार केले आनी आज ताका समजावून घेवन आमी हांगा आयले सो आमी तेन्ना सांगिल्ले एक कंपनी केल्यार खंयची हे जायना कित्याक म्हळ्यार चवडू आले ट्रेंड म्हळ्यार चेंज जावका 5 वर्सां नंतर स्कोप कसो जाय 5 वर्षात 10,000 असेल 15 आयलो 15,000 असेल 20 आयलो तितलेची आनी कसं स्कोप आसा आमगे हातूची कोलॅबोरेशन कोर न्हू 10-15 कंपनी फर्स्ट 5 इयर तो आमगेलांत काम करता नेक्स्ट 5 इयर तुगेलांत काम करता तू थोडे ताका चड पगार दी नवीन ताका कसले तरी शिक्षक मेळटा तागेला आमी हे हायर केले ताका कसले तरी नवीन स्कोप मेळटा शिक्षक मेळटा सो मल्टिपल ताका शिक्षक एक एडवान्स ताका मेळटा आता AI केले व्यक्ती का डेटा कोतना डेटा एनालिटिक्स कोतना डेटा एनालिटिक्स हाका AI कोतना सो हे आमी मर्ज करून गेलो दोन्ही नॉलेज ताका शेअर केलं म्हळ्यार तो हांगाची खंयचे तरी कंपनीत हेका बट एक कसं की म्हळ्यार हांगा शिकून आनी खंय तरी गेले म्हळ्यार आमी इतल्यानी करून प्रयोजन ना सो पयलीं आमकां ते दृढ विश्वास उरता की केल्लेरी आमगे चवडूं फायदो जाता की ना मेन पर्पज त्या चवडूं हेची गांवांत उरता की ना म्हणल्यार आमगेले उद्देश जर सर्व जायना आमी इतल्यानी मेहनत करून गेलो इतल्यानी हे करून गेलो प्रयोजन आता रिवर्स सायकल प्रोसेस चालू जाले हे आमी मान्य करताची रिवर्स सायकल प्रोसेस चालू जाले आता कळ्ळें की बेंगळुरा वचून कसले फायदो ना एन्जॉयमेंट आसा बट सुख समाधान ना रात्रभर जागका कडे सकाळी 6 घंटेक भायर सरका कडेर आमी बेंगळुरांत कमी आनंदनगरा वता आशिल्ले सकाळी मुहूर्त आशिल्ले 8 घंटे कशें सो 1 तास प्रयाण लागता 7 घंटेक आमी भायर सरले शाखा मठ बेंगळूर शाखा मठांतल्यान वता आशिल्ल्यान उठू लोकले हे कंपनीले बसीस आनी चाल केले उठू लोकल कंपनी बसीस पळयले एकल्यान वेगळे तोंड दिसना आमकां एकल्यान वेगळे तोंड दिसता कितें दिसता ना आमी म्हळ्यार ते विंडो कडेन वचून घेवन तोंड आडकून न्हिदले तोंड आडकून न्हिदले कितें की म्हळ्यार रात्री 1 घंटे पर्यंत जागी आशिल्लो कडेन सकाळी 6 की 7 घंटे उठता आनी वचून घेवन कंपनी पावका सो मिडचे टायम खंय तांकां 1 तास लागता सो थंय आडकून गेले एकल्यान तोंड दिसप मेळना म्हळ्यार इतलें स्ट्रेसफूल लायफ आसा जर आमी ते कन्वर्ट करचे जाता आनी बेंगळूर आशिल्लो स्कोप आमी जर भटकळान दिवचे जाता ना शिरालींत दिवचे जाता तर चवडूं हांगा कितें केल्याची जर तांकां भावन असले की मागील गांव हांव अभिवृद्धी करता म्हणल्यार 1% जर तांगे मनात इच्छा असलेली तेन्ना आमी ते वाडोवचें जाता जर तांणी बेंगळुराची श्रीमंत करचे बसल्यारी आमी कसले करचे जाय आता सांगले बेंगळुरांत तूं ट्रान्सपोर्टेशन करचे प्रॉब्लेम आसा बेंगळुराक प्रॉब्लेम ना बेंगळुराक प्रॉब्लेम बेंगळुरांत अशी लोकांक प्रॉब्लेम ट्रान्सपोर्टेशन लोकांक प्रॉब्लेम बेंगळूर अशी तशी आसा कब्बन पार्क आराम असतो तागेले वाडत आसा ताका काय ना बट कोणा प्रॉब्लेम जाता थंय कोण राबला ताका प्रॉब्लेम जाता तेतून नागा एक्शन तरी आरंभ केले जर सपोर्ट असले आमी आसाचे पर्पज सर्व जायना जाल्यार आमी काय करचें पर्पज सर्व जावका भटकल एज्युकेशन ट्रस्ट आसा कडे नागायची संस्था आसा स्वामी आसाची जन आसाची उट्टू लोकांक मेळून घेवन एक विचारान आमी जर हे केले तेन्ना आमगेले चवडू आमगेले हातांत उरची तशी आमी केली तशी जाता उद्यमा बद्दल सांगचे असल्यारी उद्यमम साहसम धैर्यम बुद्धिशक्ति पराक्रमः षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र दैव सहायकृत खंय देव सहाय करता म्हणून सांगितलं आसा उद्यमम साहसम धैर्यम बुद्धिशक्ति पराक्रम षडेते हे स अंग खंय उरतात तत्र दैव सहाय करत थंय देव सहाय करता म्हणून सांगितलं उद्यम करचे तसं छल उरता उद्यमम साहसम हे साहस एकाची एक फर्स्ट फ्लोरारी तांणी साहस करून गेलो हाले कित लोक येताची कित लोक एक्सेप्ट करताची कित लोक राबताची वतना बट साहस केले कजे साहस केले देवान अनुग्रह केले देवीन अनुग्रह केले
तकून तत्र दैव सहाय करत उद्यमम साहसम धैर्य धैर्य घेतले कसं जाता पळोव्या एक आरंभ करून घेऊन पळोव स्वाम्या कापून घेणं आम्ही आशीर्वाद घेव्या कडे बर जाता म्हणजे एक विश्वास हे धैर्यानं मुखार आसले उद्यमम साहसम धैर्यम बुद्धी शक्ती पराक्रम खाली धैर्य असलेली नुप्र बुद्धी वैके जाऊ आता बुद्धी म्हळ्यार कशी वापरता कशी आम्ही हे करीत आता पळय बुद्धी वापरले ताणी हांगाची कॉर्पोरेट स्टाईल केले बँगलोरांत कशी जाऊ का तशीची एसी आणि घाले कॉर्पोरेट स्टाईल केले लॅपटॉप दवरचे उठू हाक ताणी व्यवस्थित केले बुद्धी शक्ती पराक्रम शक्ती जाऊ का कोणाल शक्ती जाऊ का एक पैशात शक्ती जाऊ का आणि एक जनबलाले शक्ती जाऊ का या दोन्ही ना दिले काही करते जा जन असाची पैसे ना दिले चल ना पैश असा किंतु जन ना दिले तेही चल सो दोन्ही हँड इन हँड म्हणतात दोन्ही जाऊ का एक हातात तू पैसे एक हातात जन बुद्धी शक्ती पराक्रम आता पराक्रम कर का आता सोडलेली आता स्वाम हांगायला म्हणाली ह्या फ्लोर वैकेची नाग यक्ष घेऊचे रेडी असायची ते 1000 स्क्वेअर फीट कमी झाल्या रे हे तानी घेऊचे रेडी असा आमगो तसा किंतु हे पराक्रम आणि का वाढू का सुद्धा कुणू हे खै उरता स अंग उद्यमम साहसम धैर्यम बुद्धी शक्ती पराक्रम षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र दैव सहाय करत थई देव सहाय करता म्हणून सांगेल असं आणि आईच्या दिवसाक नागयक्षे संस्थे वतीनं रामदास प्रभू तशीची नाईस ऑटोमेशनाचे तर्फेनं हांगाचे कोण व्यवस्थापक असाची तांगेल तर्फेनं आईच्या दिवसाक स्वाम्याक हांगा आमंत्रण दिवन गेलो स्वाम्याक हांगा स्वागत केले बद्दल आम्ही संतोष व्यक्त करताची त्या दिवशीचे अनेक जन हांगा आईल असाची तुम्ही वैकेची प्रचार करता आम्ही सांगतात नाईस ऑटोमेशन शुड नॉट डू एनी टाइप ऑफ ऍडव्हर्टाइजमेंट जनान ऍडव्हर्टाइजमेंट कर का चरडा तू हंगवच आम्ही किती ऍडव्हर्टाइजमेंट कर का ऍडव्हर्टाइजमेंट कॉस्ट कमी झाला ना तुम सॅलरी चढ दिव्या तंतुलेना सो ऍडव्हर्टाइजमेंट तू चढ पैसे घालचे घेता आमगेल्या जनानं जर सांगले पुता हांग यो बँगलोरात तशीच हांग एक ऑफिस ओपन झालं असा हांग काम कर सो अशी कोण घेऊन आमगेल्या चेडवांक आम्ही प्रोत्साहन केले खरेच आता मुरलीधर प्रभून सांगेल समजची एज्युकेशन आम्ही दिताची बट त्या एज्युकेशनाक समजावक असेल तसं काम आम्ही दिता नाही आता तो AI शिकता असा ना डेटा एनालिटिक्स असा फिनटेकांत असा तसं कसने हांगा स्कोप काही ना उत्तर कन्नडांत कसने ना किंतु आज आमकां संतोष असा उत्तर कन्नडांत तू कसन एक उत्तर दिवक आशिल्ले ते नागयक्षनाक उत्तर दिलें आता कशी आमी वाट काडयत म्हणून गेलो आज उत्तर कन्नडांत उत्तर दिल्लें आसा मुखावेल दिवसांत तू हे चलून वचका फॉर एन एग्जांपल आत्वैक सांगताची इन्फोसिस मंगळूर ब्रांच तुम्ही जाऊ कदा आज वैके चेक करचे ना लाखान तांगेले वेकन्सी असा मंगळूरांत खाली मंगळूरांत तू कितलो व्हड प्रिमायसीस म्हळ्यार तांगेले हांगा अंबेंबळा लागीं तांगेले प्रिमायसीस असा व्हड प्रिमायसीस इन्फोसिसाचे एकरकटल्यान तांगेले जाग असा मे बी ऑलमोस्ट 300 to 400 एकर तांगेले कॅम्पस असा पण चोडून तू थंय वतानाची कित्याक वतानाची मंगळूरांत नाईट लायफ ना मंगळूरांत नाईट लायफ ना कित्याक म्हणून थंय वतना तांणी विचारताच खंय की म्हळ्यार इधर बँगलोर इधर चेन्नई इधर हैदराबाद हे वटू थंय बरेच अवकाश मेळटा मंगळूर ना आणि बॉट मेजून गेलो व्हड कंपनीज एक रोबोसॉफ्ट एक इन्फोसिस एक आणि इतलेच दोन आणि बाकी शब्द येता ना बाकीचे आणि खंयचे तुमकां असल्यापैकी तितले मल्टी कॅप कंपनीनी नाही सो स्कोप मेळना सो त्या निमित्तानं असं एक संदर्भ असा उठू चौडू हांगराक चेक हेजिटेट करचे कारण म्हळ्यार त्या म्हणून गेलो तांतू कळ्ळें ना जाल्यार वेकन्सी थंय आज वैके भरपूर वेकन्सी आसा किंतु थंय चडतान चड इन्फोसिसान तू आमगेले जन थंय काम करता आसा जाता कित्याक की आमगेले जनांक लायट लायफ नाका तितलो नाका
चढ न्ही बट नाका तांकां देव पालखी उत्सव की भजन की तांणी आपल्याला थंय वचकी असेल एक प्रवृत्ती एक संस्कार चौडवान घालून घेवन दिल्लो आसा म्हळ्यार म्हालगड्यान घालून घेवन दिल्लो ते संस्कार घालून घेवन दिल्ले हाजे ना तांकां ते आनी करचें तसलें मन ना पूण आज वेगळेची आमगेले हे असेल कंपनीज तूं मंगळुरांत तूं आमगेले चरके थंय काम करतात मुकाबील दिवसांत तूं आमगेली इच्छा आसा की आमगेले चौडवां हांगा शिकून तांणी शिकिल्लें तसलें तांकां एक जॉब हांगा मेळची तशी जावो म्हूण आमी देवाला एक प्रार्थना करताची देव सगळ्यांक बरो घडोवो विशेष जावन नागयक्षय कृपा दृष्टी ह्या संस्थेचेर उरो तशीच नागयक्षाच्या देवस्थानाची प्राकारांतू तशी त्या देवील सानिध्य आनीकाची अभिवृद्धी जावन तिची जी मुखाबील दिवसांत आनीक कसले तरी प्रेरण दिवन गेलो चौडवांक हांगार आपली तशी ती अनुग्रह करो तशीच ह्या संस्थेचे कीर्ती नाजाल्यार संस्थेचे कसले एक अभिवृद्धी करता म्हणून तांणी संकल्प केले 100 कमी तुम्ही 1000 प्लॅन करता 100 करून पडटले तुम्ही 100 प्लॅन केल्यार 10 फॅमिली मात्र आमगेल्यान एकल्यान सांगले तू उडचे असल्यारी चंद्रार उडचे तू प्रयत्न करता तू उडचे असल्यारी चंद्रार उडचे प्रयत्न करता चंद्रार उडचे जालना जाल्यारी चंद्रा लागीं आशिल्ले जाल्यार नक्षत्रा वयर तरी पावचे जाता तू काम म्हणून सांगितलें तू जर तुवें नक्षत्राचेरीच तुगेले दृष्टिकोन आसता चंद्राक केन्ना उडी मार उडीचे जायना पूण तुगेले गोल केन्नाची उंच उरका ताची सकल तरी पावचे तुका जाता म्हणून सांगिल्लें आसा त्या निमित्तान आनीकच आमगेल केन्नाची आमगेल थिंकींग तशी आमगेल गोतना मेंटॅलिटी आमगेल तशी की थिंक बिग अचीव बिग व्हड विचार करता आनी व्हड विचार साधन करचे प्रयत्न करता तितले जाल्ला जे थोडे तरी जाता म्हणले विश्वासान आमी केन्ना तेची आमगेले थिंक बिग अचीव बिग इतले आमगेले स्टेटमेंट आनी तो मुखाबील दिवसांत तूं देव बरें करो हे संस्थेक बरें करो मुखाबील दिवसांत तुमी कितले लोक आयले आज चप्पाळ मारतासत फाल्यां तुमगेले चेडे हांगा आयले म्हळ्यार उठ लोक चप्पाळ मारताचे आज खाली तुमगेले चप्पाळ मारतासत तुमगेले चेडे हांगार आपलो म्हळ्यार आस पळय आमी वयके फाल्यां करता की आमगे चेडो हांगा आसाची म्हणून त्या निमित्तान तुमी जी लोकांक सहकार करता एक व्यक्तीनं चेंज हाडोवचें जाता बट ते व्यक्तीक सपोर्ट करून गेलो ते चेंज मुखारसून घेवन वचचें ते आयडिया मुखारसून वचचें तुम सर्व लोकांनी सहकार जावं आमगेल सहकार तरी आसाची जी नागयक्षय संस्थेचे वयके सहकार आसाची आतां जनाल सहकार जावं जनान वयक्याची ते सहकार दिले म्हळ्यार आमी भटकळ वयके बँगलोर करचें जाता भटकळ वयके बँगलोर करचें जाता तुमी बरोवन घेवचें हाडना बट सहकार जावं आनी तूं देव सगळ्यांक बरें घडोवो तुमगे जिवनांत तूं तुमी करता आसले उद्योग वेवसायांत तूं तुमगे वैयक्तीक जिवनांत तूं तुमी राबता आसले भटकळ गांवांत तूं नित्य निरंतर क्षेमाभिवृद्धी नांदत राव अशी देवचरणी गुरुचरणी प्रार्थना करीत आमगेले आशीर्वाद पर भाषणाच्या मंगल गणिताची श्री कृष्ण